कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो काला चिट्टा उक्ताडार हाडपाचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन निश्चय घेतला। मायकलाच्या आशिर्वादाखाला भायल्या लोकांनी कानोळे गोंयकारांचो खाजगी सुवातींचेर अतिक्रमण करून घरां आनी बंगले बांदल्यात। ह्या प्रकरणात आजून पंचायती कडेन कागदपत्रांचो व्यवहार सुरू केला। तशेंच हो विशय नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचे मुखार मांडटले आनी जमीन हडप प्रकरणात गठीत केल्ले एसआयटीत लेगीत हो विशय व्हरतले। आरजीचो सुप्रीमो मनोज परबान सांगले। आमचे टूर केल्लो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टूर केल्लो मायकल लोबो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते दीस आमी सगळें दाखयला की कशे इल्लीगल बिल्डिंगे येतात विदाउट 6 मीटर रोड विदाउट एनी सेटबॅक व्हडले व्हडले मेगा कन्स्ट्रक्शन येतात कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलरेडी बिचाचेर कशे CRZ वायलेशन करून सगळे 200 मिटराच्या भितर कशे टेम्पररी शेकाच्या नावार परमनंट स्ट्रक्चर उबे केल्ले आसा आनी कशे सगळे प्रॉपर्टीज भायल्या लोकांनी घेतलेले आसा आनी ते प्रॉपर्टीचेर डेमोलिशन ऑर्डर आसतना पासून कन्स्ट्रक्शन ती चालूच आसा हे आमी दाखयला। मागीर आमी बस्ती दाखयल्या की मायकलाचे जे बस्ती आसा मायकल की बस्ती म्हणून ताका नांव दवरलां आमी की मायकल की बस्तीन कशे गोंयकारांच्या जाग्याचेर प्रायवेट लँडाचेर कशे 5000 कोणाचो 2000 कोणाचे 10000 जागो खावन भायल्या लोकांनी थंयसर घरां बांदल्यात व्हडले व्हडले बंगले बांदलात वोटिंग कार्डां केला आनी हो मायकल लोबो तांकां प्रोटेक्ट करता। अशेंच आमी फायली दाखयले जितून थोड्यांचे एक प्रॉपर्टी आसा भितर 8 जाण आसले ते पयलीं 2005च्या पयलीं मेले ते एक्झिस्टूच करिना पूण तेंचो 2005 तेंची सेल डीड जाली आनी तेंची प्रॉपर्टी घेतली आनी एका भायल्याच्या नांवार ती प्रॉपर्टी आसा आनी तेणी सगळ्यांक घरां बांदपाक दिल्या। सो अशें डिफरंट हे आमी हायलायट केल्ले आसा। फुडल्या ह्या विकान आमची TCB मिनिस्टरा कडेन मिटींग आसा। सो त्या मिटिंगेक आमी सगळे हे जे कितें स्कॅम जाला ते स्कॅम सगळे आमी तेच्या फुड्यान दवरतले। इवन पंचायतीची लेटरां फाल्यांच्यान चालू जातली ऑलरेडी आमचे ड्राफ्टिंग चालू आसा। सो पंचायतीनूय जे कितें कंप्लेंट्स करपाक जाय DOPन वचपाक जाय सगळे आमच्या सायडीच्यान चालू जातले। मायकलाचें कितें आहा तें आतां फक्त एकूच आमचो विलेज जाला कानोळे तो सुद्दां कंप्लीट जावना। सो आनी 4 विलेज आसा पर्रा आसा मागीर नागवा आसा मागीर आमचो कलंगूट आसा हे सगळ्या गांवांनी आमी वयतले कलंगूट आसा हे सगळ्या गांवांनी वयतले आनी जे तेचे कितें इलिगलिटीज आसा जो प्रमोट करता प्रोटेक्ट करता ते भायर काडटा।